आज 2 ऑक्टोबर आणि आम्ही आज दोन महान मनशाचे बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात. एक म्हणल्यार महात्मा गांधीजी आणि लाल बहादूर शास्त्री. आमकां खबर आसा की महात्मा गांधीचे प्रिंसिपल्स अहिंसा, नॉन व्हायलन्स हे आज देशान आमी प्रॅक्टीस करता. म्हण आज आमी भारत हे एक अखंड कंट्री जावपाक पावले आसा. आमकां खबर आसा ताणें कितले सुमार हे काडले, कश्ट काडले फ्रिडम स्ट्रगलान आनी ऑल थ्रू नॉन व्हायलंट मीन्स. आणि त्या कारणाक लागून आमकां सांगपाक म्हळ्यार आज एक टॉलरन्स एक आसा ह्या देशान. आमी आमचो देश जो आसा सबार तरेचे आमचे धर्म आसा, सबार तरेचे लोक आसा, कास्ट क्रीड म्हणनाका. आणि इनस्पायट ऑफ दॅट इतली डायवर्स कंट्री आसून सुद्दां आमी एकजूट आसा फक्त ते हे टॉलरन्सा लागून. आज आमी पळयतात कितलेशे प्रयत्न चलतात कशे भाशेन लोकांक प्रोवोक करप, लोकांक एक इनसायट करप सो दॅट एक झगडी लावपा सारकें. आमकां आमची गरज आसा की आमी टॉलरंट रावपाक आनीक असले जे प्रयत्न आसात ताजे बळी पडप ना. आज गोंया स्पेशली आज जेन्ना एंटायर गोवा एकठांय जावपाक लागल्या, गोंयचें डिस्ट्रक्शन जें जाता तेन्ना गोंयचे जे आमचे एनवायरमेंट, आमचे हिल्स हे सगळे हाजे कतल जाता त्या टायमार सगळे धर्माचे लोक एकठांय जावपाक लागल्या हे सेव करपाक, आमचे गोंय राखपाक. आनी त्या टायमार जेन्ना दिसती पडटा जे रुलींग आसा ते तांकां जेन्ना दिसती पडटा की सगळे तरेचे लोक एकठांय जातात त्या टायमार ते हे भाशेन कसले रिलिजियस बेसिसाचेर इनसायट करपा खातीर प्रयत्न करतात. हाजे चड उलयनासतना सांगपाक म्हळ्यार आमी आमचे मायंडसेट सारको दवरपा जाय. कित्याक हांकां मेन जो अजेंडा आसा की तांकां डिवायड अँड रूल हें करपाक जाय. सो ताजेर आमी बळी पडप ना. म्हणटा तशें जेन्ना एक कीड लागता, उज्याची जेन्ना कीड लागता त्या टायमार वारें मेळ्ळें जाल्यार त्या किटाक तेन्ना तो उजो वाडटा. सो आमी हो वारो दिवपाक शिरी पडना असले प्रयत्न आनी तेन्ना आमी सुखान आनी पिसफुली रावपाक शकता.